नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव सजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सेवेंत आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचेर नशेंत वा जुगार खेळटाना सांपडल्यार पुलिसांचेर जातली खर कारवाय। व्यसनी पुलिसांची वळेरी तयार करपाचो निरीक्षकांक आदेश। शक्य जालें जाल्यार पोरण्या गोंयच्या हेलिपॅडाचेर आयोजीत करतलो मिनी सनबर्न, सांगता कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसाय। हांवें विधानसभेत जे उलयिल्ले ते ताका पटलेच आसतले, ताकाच लागून रोहनान मारली आसतली वेंग, म्हणटा विजय सरदेसाय। आजगाव प्रकरणांतली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्मा कोर्टाची थाकाय सशर्त जामीन केलो मंजूर। चवकशे खातीर एसआयटी अधिकाऱ्यां मुखार हाजीर रावपाचो आदेश। आयच्यान फुडले 4 दीस ऑरेंज अलर्ट। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जोडटलो उटंगराचो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। लामगांवच्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप सुरू। मातयेचो ढीग खचिल्ल्यान दिवचल लागच्या गांवांक धोको, लोकां मदीं पातळ्या पिरांत। आतां खबरो विस्तारांत। कामार आसतना सोरो तशेंच गुळे वखदांचें सेवन आनी जुगार खेळपी पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या नांवांची वळेरी तयार करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकांक दिला। संबंदीत खात्याच्या अधीक्षकांक अशा कर्मचाऱ्यां आड कारवाय करपाची सक्त ताकीद। पुलीस कर्मचारी कामार आसतना सोरो किंवा ड्रग्स किंवा जुगार खेळटाना समज जर सांपडलो जाल्यार तांचेर आतां कडक कारवाई करतले असो आदेश डीजीपी हांच्यांनी काडलेलो आसा। आनी त्याच प्रमाणे एसपी अधिकाऱ्यांक सुद्दां ताणें सांगलेलें आसा की अचानक वचून पुलीस स्टेशनाचेर भेट दिवन अशें कोण सांपडले जाल्यार तांचेर कडक कारवाई करची आनी ह्या असल्या कर्मचाऱ्यांची नोंद करून आपणाक जी आसा ती लिस्ट दिवपाचो सुद्दां आदेश एसपी हांकां दिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर। शक्य जाल्यार आपूण खंय पोरण्या गोंया हेलिपॅडाचेर मिनी सनबर्न हाडटलो म्हूण कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधान केलां। पोरण्या गोंयान मिनी सनबर्न केलो जाल्यार म्हज्या मतदारसंघांतल्या भुरग्यांक दक्षिण गोंयान वचपाचें पडचें ना। पुरायपणान जतनाय घेवन जर सनबर्नाचें आयोजन केलें जाल्यार सनबर्नान कोणूच ड्रग्स हाडचो ना अशें आमदार राजेश फळदेसायाचें म्हणणें। सर, साऊथ गोवान सनबर्न जावपाक तुमी फाटीं सांगिल्लें की मिनी सनबर्न जाय जाल्यार ओल्ड गोवा करचें म्हणून। सो आयज कितें सांगता सनबर्न कितले टायम आहा मरे, तेन्ना मागीर उलोवया। जर जालें जाल्यार मिनी सनबर्न हांव ओल्ड गोवान हाडटा त्या हेलिपॅडार। आमच्या भुरग्यांकूय थंय इतले पयस वचून थंय त्रास काडपाक नाका। सांजे 2 गेले जाल्यार रातचे पावतले तेन्ना कळ्ळें न्ही। सो जर जालो जाल्यार एक मिनी सनबर्न तो व्हडलो शो नाका आमकां, तो बारीकसो आमकां मेळटलो ते आमकां आशा आसा। आनी जालो जाल्यार हांव हाडटलो। तशें न्हू, म्हणजे मेन सनबर्न साऊथ गोवा आनी मिनी सनबर्न ओल्ड गोवा अशें। साऊथ गोवा जावं तरी तो आतां नॉर्थ गोवान थंय जायनासलो, पण नॉर्थ गोवान आमच्या हांगाय लागतालें। पण मिनी म्हणजे कितें, एक बाबा एक पार्ट ताचो, एक बारीकसो एक शो तो एक आमकां दिवचो, जेणे करून हजारांनी अशे लोक न्हू, एक बारीकशे थंय मागीर खूब लोक येवंक शकता न्हू। तुमी लिमीट कशें घालूंक शकता तांकां ते मागीर पळोवया, तेजेर विचार मागीर करया। सनबर्न म्हणजे ड्रग्स हे ते म्हणटा ते तशें अरे बाबा ना रे, तशें कांय ना। तूं बरो कंट्रोल आसलेले ते खंय चलतले, ते कांय जावचें ना। कंट्रोल जातलें म्हणटा ते 100%। हांवें विधानसभेत जे कितें उलयलां ते घडये मंत्री रोहनाक पटले आसतले, ताकाच लागून ताणें आपल्याक वेंग मारला आसतली अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता। वेंग मारप म्हणल्यार मॅच फिक्सिंग बीन कांय ना। गोंयच्या जनतेच्या प्रश्नांक वाचा फोडप, तांचे पयशे फुकट वचचे न्हू होच आपलो हेतू आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें। रोहन खंवटेन म्हाका वेंग मारल्या आसतली। हांव एसेंब्लीन जें कितें करता ते लोकांचे इश्यूज घेता। थंय मंत्र्याचे तकल्यो फोडूंक वचना, हांव इश्यू घेवंक वता। सेकंड, जे रिलेशन भितर पयलीं आसा आनी भितर आहा ते भायरूय आसूंक जाय। रिलेशन सिव्हिलिटी म्हणटी आसपाक जाय। पूण ताणें म्हाका वेंग मारलें, हांवें ताका वेंग मारूं ना। ताका दिसलें आसतलें की हांवें जें कितें उलयलें तें सारकें म्हणून ताणें वेंग मारली आसतली। पूण ती वेंग मारप म्हणल्यार हांव मॅच फिक्सिंग करपाक एसेंब्लीन हांव उलयना। मॅच फिक्सिंग कसलेंच ना। गोंयचे जनते खातीर झगडप, गोंयांत बरें ट्युरिजम जावप आनी गोंयचे जनते खातीर गोंयचे जनतेचे पयशे नास धूस जावप ना, ताची इबाड जावप ना, हो म्हजो हेतू आहा आनी हांव कंटिन्यू करतलो।
पूण रोहन खंवट्याची तकली फोडपाची एक्सपेक्टेशन कोणें म्हणजे दवरप ना. हाजे पयलीं तुमकां खबर आसतलें की डॉक्टर जॅक द सिक्वेरा म्हणून तो ओपोजिशन लिडर आशिल्लो आनी दयानंद बांदोडकर मुखेलमंत्री आशिल्लो. भितर क्रिटिसायज करताले पूण भायर एक सिव्हील अप्रोच दवरताले. आमचे गोंयकार पण म्हणटात तशें की आमचे एनिमीक आमी तकल्यो फोडनात. आमी राजकारणान दुश्मन आसूंक शकता पूण इन पब्लीक लायफ आमी सिव्हील अप्रोच आमचो आसूंक जाय, तो हांव मेंटेन करतां. आसगांव घर मोडतोड प्रकरणांतली मुख्य दुबावीत पूजा शर्माक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायालयान पूजा शर्माक चौकशे खातीर 22 जुलयाक SIT अधिकाऱ्यां मुखार हाजीर रावपाचो आदेश दिला. अटक केल्यार 50,000च्या वैयक्तीक हमीचेर सुटका करपाची तशेंच पासपोर्ट न्यायालयान जमा करपाचो आनी न्यायालयाच्या परवानगी बगर देशा भायर वचपाचें ना म्हूण अट घातल्या. आसगांव प्रकरणात दुबावीत पूजा शर्मा जी आसा तिका गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालया कडल्यान सर्ती सयत अटकपूर्व जामीन जो आसा तो मंजूर जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे 22 जुलयाक SIT मुखार तेणी हाजीर रावचें असो सुद्धा आदेश तिका दिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे 50,000 रुपयाच्या वैयक्तीक हमीचेर ची तिका अट घाल्या. त्याच प्रमाणे तिजे जे पासपोर्ट आसतले ते सुद्धा तेणी उच्च न्यायालया कडेन हाडून दिवचो आदेश तिका दिल्लो आसा. पूजा शर्मा हांकां न्यायालयाची परवानगी घेवच्या शिवाय खंयसरूच म्हणजे देशा भायर वचपाक मेळचें ना असो सुद्धा आदेश जो आसा तो पूजा शर्मा हांकां दिल्लो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे आसगांव प्रकरणाचे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. पळयत रावात गोमंतक TV. गोंयांत 20 ते 23 जुलय मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंयभर गडगड मारून आडवेळो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 1 जून ते 19 जुलय मेरेन सरासरी 96.97 इंच पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या वर्सा परस अंदू पावसाचें प्रमाण 56.9% चड आसा. फाटले कांय दीस जाले उटंगराचो पावस जो आसा तो लागत आसा आनी ताचे कारणान खुबशे अपघातूय घडल्यात हे आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी IMDन म्हटल्यार जे हवामान खातें आसा तांच्यांनी सुद्दां रेड अलर्ट जारी केलेलो. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयत जाल्यार फुडले 4 दीस जे आसा ते ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. आनी म्हणजे फाटले कांय दीस जाले भरपूर असो पावस पडटालो. सगळीकडे आमकां सगळ्या गोंयभरात आमकां उदकूच दिश्टी पडटालें. खंय झाडां पडटाली. वेगवेगळे कडेन अपघात सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. जाल्यार आतां म्हणजे आयच्यान फुडले जे 4 दीस आसा ताचे खातीर हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केलेलो आसा. जाल्यार म्हणजे ह्या 4 दिसां भितून कमी पावस पडपाचो प्रमाण जो आसा तो जारी केले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक TV. लांबगांवच्या माथ्यावेल्या मायनिंग पिटांतल्यान उदक भायर सोडप चालू आसा. दिवचलचे न्हंयेक येवन मेळपी व्हाळाक हे उदक सोडटात. एके वटेन पावसाचो नेट आनी दुसरे वटेन मायनिंग पिटांतल्यान उदक सोडिल्ल्या लागसारच्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. तर मायनीचो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचोच आसा आनी पीठ पाण्यान खूब भरलेले आसतात आनी ते पीठ भरलेले असल्या कारणां खातीर आनी भरपूर पावस पडले असल्या कारणां खातीर हे पाणी जे आसा ते आसा जे वाडलेले पाणी आसा ते पाणी वाडलेले त्या पिठांतले पाणी भायर सोडटात आनी 3 पीठ एकदम खाली करपाच्या प्रयत्ना खातीर ते भरपूर पाणी भायर सोडटात. त्याच्यामुळे ते त्याचा पाणी वाडले. दुसरी गजाल अशी आसा की त्या भितर जर आतां जर माती जर कोसळपाक लागली पिठांनी तर मागीर आनी हाल विचारूं नाका, सामकें एकदम खराब जाता. मागीर पाणी खंयसून खंय वचत तेचो नेम ना किंवा कितें अपघात जायत तेचो नेम ना. सकयल गांव आसात, लांबगांव आसा, त्याच्यानंतर परत तेवटेन मुळगांव आसा. त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात न्हय त्यो अतिशय धोकादायकच आसा आनी हो धोकादायक खेळ जो आसा ना तो आतां कितलींशींच वर्सां चालू आसा आनी परत फुडें चालू दवरलेलो आसा 50 वर्सां. ताका सगळें पळोवपाचें असलें जें काम तें सरकारान करपाचें. फुडें आनी 50 वर्सांचो धोको आमी दिवचलकारां खातीर दिवप काय ना दिवप तसलो, पण तेंच्या मर्जीनुसार सगळें घडटा. हांव सध्या दिवचलच्या लांबगांव वाठारांत आसा. लांबगांवच्या माथ्यार आशिल्ले मायनींग पीठ सध्या तुडुंब भरिल्ले आसा. ह्या मायनींग पिठांतल्यान सध्या पंपींग करून उदक भायर सोडटात. हे उदक दिवचलचे न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडटात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. 2018 ह्या वर्सा अशेंच भर पावसात ह्या मायनींग पिठांतल्यान उदक भायर सोडिल्लें.
तेन्ना उदकाच्या लोटाबरोबर फातोर आणि माती पाजवाड्याच्या दिकेन शारांत घुशिल्ले. पाजवाडो, सोनारपेट, सुंदरपेट आणि ओल्ड बस स्टँडाचेर हे उदक घुसून घरादारांनी घुशिल्ले. कांय दुकानदारांचे लुकसाण जाल्ले. ताचे उपरांत फाटल्या 8 दिसां पयलीं जेन्ना दिवचलच्या शारांत म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कल, सोनारपेट, सुंदरपेट आणि बाजारांत उदक भरिल्ले तेन्ना लोकांचो एक समज आशिल्लो की हे उदक पावसाचे आसूं येता तेन्ना दिवचलची न्हंयो तुडुंब भरून उदक भायर फुटिल्ले. मात 2 दिसांनी लोकांक खरी वस्तुस्थिती कळ्ळी. हे उदक मायनींग पिटांतल्यान दिवचल न्हंयेक जोडपी नाल्यांत सोडिल्ले आणि ताकाच लागून छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन आशिल्ल्या आर्क बुडून उदक भायर शारांत घुशिल्ले. परत आतां उदक सोडपाक सुरवात केल्ल्यान दिवचलच्या लोकां मदीं लोक सामके भयभीत जाल्ले आसात. आतां पळोवया सरकारी आनी संबंदीत मायनींग यंत्रणा कितें उपाय येवजण करतात ती. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीचे हस्तुकी उक्तावण केल्लो मोपा लिंक रोड हो व्हडलो घोटाळो आसा. काँग्रेसीन आरोप केलो. मोपा विमानतळाच्या मुख्य आराखड्यात लिंक रोडाचो आस्पाव कित्याक ना असो प्रश्नूय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उप्रासलो. मोपा लिंक रोड आणि विधानसभा कामकाजाचेर पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीन उजवाड घातलो. मोपा लिंक रोड हो घोटाळोच असो आरोप काँग्रेसीन केलो. दुसरे वटेन विधानसभेतले प्रश्न आणि मुद्द्यांचेर मुख्यमंत्री गंभीर नाशिल्ल्याचे पाटकार म्हणटा. रोड ट्रान्सपोर्ट नितीन गडकरी गोंयांत आयला आणि तांणी तो लिंक रोड फॉर मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट केलो. आता म्हाका एक समजना की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट, because it is a DBOT project, it is a design, build, operate and transfer project, it is a greenfield, तो काय एअरपोर्ट नाशिल्लो. जेन्ना ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट आणि जेन्ना सरकाराक खबर आसा की तो हायवे वयल्यान 5.5 किलोमीटर ती सायड भितर आसा तेन्ना सरकारान तो लिंक रोड पार्ट ऑफ DBOT कित्याक घालूना? म्हळ्यार पयलीं तुमी एअरपोर्ट बांदता आणि मागीर तुमकां येवजलें की अरे हांगा रोडूच ना बरें वचपाक म्हणून तुम्ही तो रोड मागीर बांदलो. सो आय थिंक दिस इज अ स्कॅम. जो तांणी लिंक रोड फ्रॉम द हायवे टू मोपा जो बांदला 350 कोटी रुपया दिवन or more for that Ashoka Bilcon should have been part of that airport project. It should have been part of DBOT project. आता हो नितीन गडकरी सांगता की आपण ताका टोल लायतलो म्हणून आणि म्हाका समजना मुख्यमंत्री ते हसता आणि सांगता आपण पेडणेच्या लोकांक म्हणतो कन्सेशन दितलो. एक्चुअली अधिवेशन जेन्ना चालू असता तेन्ना सरकारान केल्ले आपले फाटली कामां आणि आपले फाटले कर्मा म्हाका दिसता ही सगळी मुखार येतात. ताका लागून हो सरकार खंय तरी भिला आणि सरकार रेटल जाला म्हणून ते तुम्ही पहिले क्वेश्चन आवर सुद्धा जावपाक दिना. आणि म्हाका दिसता सेंटिटीच उरलेली ना थंय त्या हावजान. तो मंत्री उठता कोण कितें उलयता मदींच मुख्यमंत्री उठता हसता. म्हाका समजना मुख्यमंत्री थंय अरे तूं स्पीकर आशिल्लो पयलीं तुवें त्या हावजाची सेंटिटीच उडयल्या. हसून म्हणून आन्सरां दिता फकाणां म्हणून करता. अरे कितें जाल्ला? बी सिरियस. These are serious issues of Goa which are being discussed there in the house. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान शेनवारा दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाक भेट दिली. वाडट्यो गुन्यांवकारी घडणुको लक्षांत घेवन पुलिशेन गस्त वाडोवची तशेंच अपघातांचेर आळाबंद घालपाक उपाय येवजण काडपाची सुचोवणी DGPन दक्षिणेच्या पुलिसांक दिली. गोवा में पुलिस ने अभी मैंने काफ़ी डिटेल में इंटरेक्शन किया है ऑफिसर्स के साथ.
यहाँ पे जो पुलिस के सामने क्राइम वगैरह का इश्यू है उसी के ऊपर में डिस्कशन किया, हाउ बेस्ट वी कैन फर्दर इम्प्रूव पुलिसिंग इन द एरिया, ठीक है। और ट्रैफिक के लिए स्टाफ थे, तो एक्सीडेंट्स को और कैसे हम रोड सेफ्टी का जो कल्चर है उसको ला सकते हैं, सो दैट एक्सीडेंट्स आर लेस, एंड ओवरऑल पुलिसिंग को फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे सारे ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया है। और जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस किया है, सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड लाइक दिस, बिकॉज ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं। गोवा पुलिस हैज वर्कड गुड में इन द सेंस कि आप देखो अभी पीछे जो एक केस हुआ था कैलंगुट में, इट वॉज वेरी क्विकली, सो हम लोग दिल्ली से भी बैठ के वहाँ से टेलीविजन पे जब भी देखते हैं तो हमने यही देखा है कि कोई भी बड़ा केस हो इट इज़ सॉल्व वेरी क्विकली, एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट इज कमिटेड एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। फाटले कांय दीस पडपी गोग्यांच्या पावसाक लागून कळंगूट बागा टिटोस लेन लागसार रस्तो नेमलो। थंयच्यान वचपी सिवरेजीचो ट्रक चेंबरा भितर आडकून उरलो। रस्तो नेमिल्ल्यान सद्याक टिटोस लेन पुलिशेन येरादारी खातीर बंद केला। खचिल्लो रस्तो पुरोवपाचें काम सध्या चालू आसा। कितें आहा पळय आतां नॅचरल कॅलॅमिटी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें हें सगळें चालू आसतालें म्हणटकूच लोकांची सोद जावपाक जाय न्ही। हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जालें जाल्यार तुमी पळयता आतां ऑफ सिजन म्हणजे काय उरना, ट्युरिस्ट म्हणटा ते चालूच आसता। म्हणून फुडें आतां टेम्पररी मेजर आमी आतां हातीन घेतलेले आसा, 1-2 म्हणसर मोकळो जातलो। सो आतां सद्या लोबरा घालून हेचेर हे करप, लोबरा घालून परत सोलीक घालतले आमी, मागीर सान म्हणटा रोलर मारून ट्रॅफिक वयतलें। डांबरीकरण तुका आतां पावसान जावं शकना। एक 5-6 दीस तर हे पडली ताप पडली जाल्यार आमच्यांनी जेट पॅचर घालून काम करूं शकता न्हू। अच्छा, आनी फुडलो रस्तो जो आसा हांगा सगळें आतां कितें जालां पळय, सगळें तेंच्यांनी कनेक्शन मारलें पळय मेन लायनीक सिवरेजीचे ती सगळें सेटल जाल्ली आसा, कळ्ळें न्ही। पूण आतां सद्या टेम्पररी मेजर ताका पावसान कांयच जायना, कित्याक तेजी सोलिंग तर करतलो जाल्यार डेप्थ चड ना, वयलो 1-1.5 इंचाचोच लेयर तो सेटल जाला, म्हणून ताका डांबरीकरणूच करपाक जाय। डांबरीकरण एक 15 दीस तर पावसान गॅप दीत जाल्यार जेट पॅचर घालून आमच्यानी ते मार्गी लावं येता। पूर्ण रस्तो पिड्यार आहा। वणे पडले न्हू, वणे पडून मागीर उदक दिली आनी पयलीं ते फेरी पायपां घातल्या न्हू, ती पायपां ती उदक हे माती बिती घातली आनी वयल्यान डांबर सोडला, ते पुरले आतां पुरून ते भितर गेले। आतां कितें जाता तो पळोवपाचें रावपाचें। अशें जेन्ना रस्ते करप जाता तेन्ना सामान्य मनीस पळय ताका भोगचें पडटा। आमकां भोगचें पडटा न्हू, आमचें गिरायक मागीर कितें जाता। आतां सकाळच्यान गिरायक ना, एक पयशाचें गिरायक ना, गिरायक ना सकाळचें, कित्याक रस्त्यार येयत ना कोण, कोणूच येना, कोण येतलो बायकी येना, कोण ना रस्त्यार बंद केल्ले आसा।
सनबर्न जेएमआराक मोपाच आयोजीत करपाचो आसा आनी तो मोपात जातलो. दक्षिण गोंयांत फकत पिल्लू सोडला अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. तशेंच सनबर्न सरकारान दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या माथ्यार मारचो न्हू, अशें जालें जाल्यार लोक विरोध करतले अशें ताचें म्हणणें. कितेंय अशें मेजर व्हडलें करूंक सोदता तेन्ना लोकांक विचारून करप. सरकार जे भशेन पिल्लू घालता स्लोली आनी करूंक सोदता तें जावचें ना. म्हाका दिसता ते भशेन सनबर्नाक जीएमआर म्हणटा तो मोपा एअरपोर्टाचेरूच करपाचें आहा. ते उगी हांगा लोकांक घालून घुसपायतात. तांचें फायनल डेस्टिनेशन ते जीएमआरूच आसतलें. कित्याक गेल्या वर्सा ते थंय करपाचें आशिल्लें. ताजे मागीर सनबर्न म्हणटा तो ब्रँडूच विकला अशें म्हणून आतां कळटा. म्हाका ताज्यो डिटेल्स खबर ना, पूण हांव अशें मताचो की लोकांक जाय तेंच जावंक जाय. लोकांक जर नाका आनी लोकांक जर तुमी विचारूंकूच ना जाल्यार तुमकां ऑपोजिशन येतलें. लोकांक विचारात आनी जर लोकांक नाका म्हणलें जाल्यार ते करूं नाका. लोकांक विचारनासतना हाडून जर गळ्यार घालूंक गेले, तकलेर तांचे थापूंक गेले जाल्यार सावथ गोंयची जनता उगी रावपाची न्ही. ते प्रोटेस्ट करतले, ते करून दिवचे ना. दक्षिण गोंयांत जावपी सनबर्नाक निषेध करपाक आप पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी तशेंच थळाव्या लोकांनी मातांनी साल्डाना संकुलना भायर निदर्शनां केली. सनबर्नाक लागून गुवळे वखदां आनी शिंदळकी वेवसायान वाड जायत आसा अशें तांचें म्हणणें. सरकार कितले प्रयत्न करूं सनबर्न दक्षिण गोंयांत हाडपाक, पूण आमी सनबर्न दक्षिण गोंयांत जावपाक दिवचे नात अशें तांचें म्हणणें. नॉर्थ गोवान पळयला आमी. नॉर्थ गोवान जेन्ना सनबर्न जाता तेन्ना पळयला कशे तरेन ड्रग एब्यूज जाता, अल्कोहॉल एब्यूज जाता, कशे तरेन लोकांचे धंदे वाट लागल्या. सनबर्नाच्या नांवान सरकार म्हणटा लोकांक धंदो हाडटा म्हणून, पूण 3 दीस जेन्ना सनबर्न आसता तेन्ना अंजुना भागातल्यान एका रेस्टॉरंटाक जे लोकल रेस्टॉरंट आसा, बिजनेस आसा, तांकां धंदे जायना. ही गजाल सरकाराक खबर आसतना फक्त स्वताच्या स्वार्था खातीर जर आज चीफ मिनिस्टर म्हणटा की सनबर्न बाबडो म्हणून, जाल्यार ताका सांखळे व्हरलो. सांखळे ताजे खंय प्रॉपर्टी बी खंय घेतिल्ले आसा पळय थंय वचून ताणें ते सनबर्न सुरू करूं. ड्रग्स जे आसा पळय ते गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर पसरल्या. आख्या सावथ गोवा एक भयेश जाल्या, अनरेस्ट जाला. जेन्ना जे नॉर्थ गोवा सनबर्न हें जातालें सडनली सावथ गोवा शिफ्ट जालो. सोगतो लोक आबूज जाल्ला. जे नॉर्थ गोवा सनबर्ना रिलेटेड डेथ पासून जालें, ड्रग्स एक्टिविटीज वाडलाय आनी थिंगा आमचे नॉर्थ गोवा गोंयचें कल्चर उरूना. तेच सिच्युएशन आमकां सावथ गोवा नाका. सावथ गोवा लोकांनी आमचें गोंय सांबाळ्ळां, हेजे मुखारय आमकां सांबाळपाक जाय. ताका लागून जे सावथ गोवा हें सनबर्न शिफ्ट करपा जाय. गव्हर्मेंटा लागीं मागता हें बंद करपाक. सनबर्न एक कसलें फेस्टिवल तें सगळ्यांक खबर आसा. 3 दिसां मुळे कितले जाण तितून इतली हें जाता, हे देखून कितले जाल्ले आसाय हे रियलिटी आनी न्यूजाचेर सगळे तुमकां दिश्टी पडटा. आनी हे आमचे कल्चर न्हू सनबर्न म्हळ्यार. गोंयांत बरे टॅलंटेड सिंगर आसाय, आर्टिस्ट आसाय, घुमट आमगे बरे इन्स्ट्रुमेंट, लोकल इन्स्ट्रुमेंट तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कांतरां घोडले, कितली कांतरां नाचले ते प्रमोट करयाय. आमचे मांडो, आमचे गांवांनी फुगड्यो, धालो असले प्रमोट करयाय. हे नाका आसलेले आमकां नाका. हे आमगे कल्चर न्हू. आनी हे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज टू द CM एंड whoever elected representatives. सावथ गोवाक सनबर्न येता म्हूण आनी जायते जाण उलयले सनबर्ना लागीं एसेंब्लीकूय चर्चा जाली सनबर्न नाका म्हणून. पूण कित्याक आयज आमी सगळे गोंय सावथ गोवाचे सनबर्न नाका म्हणटा, वॉट्सॅपाचेर उलयता, सगळ्याचेर उलयता. पूण फुडारकण भायर सरोंक जाय आनी आमी उलोवपाक जाय, निश्चेत दाखोवपाक जाय, प्रोटेस्ट दाखोवपाक जाय. ताका लागून एक आमी मेसेज भायर घातली, कोणाक आहा ते येयात भायर. नॉट एज एन ऑर्गनायझेशन. आमकां तर गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार ऑर्गनायझेशन नाका, सगळे या. पॉलिटिकल पार्टी ना, कन्सर्न सिटीजन सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. कित्याक गोंय सांबाळपाची गरज आसा. म्हाका भिरांत ह्या म्हजे 2 जाण चेडे आहाय, यंग टिनेजर्स. म्हाका त्या वायट विश्वाक वचपाक नाका, ड्रग्सांक तांकां लागपाक नाका. आज ड्रग्स गांवडोगरी आनी खोटीगांव अशे वाठारांत पावलो आहा ड्रग्स. तर हे ड्रग्सांतल्यान आमचे फुडचे पिढे जातले, आमचे तरणाटे पिढे जातले. आयज सावथ गोवा पळय कितें आहा बरें दिसता. तें सगळें एक्टिविजमांतल्यानच आनी प्रोटेस्टांतल्यानच सांबाळून दवरलां लोकांनी. कित्याक आमकां तशें दवरपा जाय. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी मोठ्या प्रमाणाचेर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्यान सामान्य लोकांक आर्थीक आनी मानसीक त्रास सहन करचे पडटात.
गोंयांत आयच्या घटकेक सगळ्या कोर्टांनी मेळून जवळ 60,000 केसी प्रलंबीत आसात. धक्कादायक गजाल म्हळ्यार हातूंतल्यो 15,702 केसींक 5 परस चड वर्सां जालीं. पळयात पुराय बातमी. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कोर्टांनी मोठ्या प्रमाणाचेर केसी प्रलंबीत आशिल्ल्यान सामान्य लोकांक आर्थीक आनी मानसीक त्रास सहन करचे पडटात. गोंयांत आयच्या घटकेक सगळ्या कोर्टांनी मेळून जवळ 60,000 केसी प्रलंबीत आसात. ह्या विशींची म्हायती कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा हांणी शुक्राराक गोंय विधानसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी जापेत दिली. उच्च न्यायालयांत एकूण 5,731 केसी प्रलंबीत आसात. तातूंतल्यो 3,097 केसींक 5 वर्सां परस चड काळ जाल्लो आसा. उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालय आनी GMFC 36,241 केसी प्रलंबीत आसात. हातूंतल्यो 8,775 केसींक 5 वर्सां परस चड काळ जाल्लो आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो आनी GMFC 16,590 केसी प्रलंबीत आसा. जातूंतल्यो 3,671 5 वर्सां परस पोरण्यो आसात. तशेंच बाल न्यायालयांत 516 प्रलंबीत केसींतल्यो 120 केसींक 5 परस चड वर्सां जाल्यात. तशेंच प्रशासकीय लवादा कडेन एकूण 668 केसी आसात आनी 39 केसींक 5 वर्सां जावन गेल्ल्याचें कळटा. जिल्लो आनी सत्र न्यायालय तशेंच GMFC उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दरेकी 9 न्यायाधीशांचे जागे रिते आशिल्ल्याचें ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिकेरान सांगलें. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. गोमंतक टुडे हांगा चोपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय